नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीघराचो येवकार खबरो विस्तारान। सरकारान प्रॉपर्टीचे स्टॅम्प ड्युटी वाडयली। 600 रुपया ते 500 कोटी वयर मोलाचे प्रॉपर्टीचे स्लॅब करून स्टॅम्प ड्युटी वाड केल्या। 50 लाखावेल्या व्यवहाराक स्टॅम्प ड्युटीन दर एक स्लॅबान पूज्य 50% वाड। तशेंच 5 कोटी वेले प्रॉपर्टीक नवो स्लॅब करून 6% स्टॅम्प ड्युटी लायल्या। रियल इस्टेट वाले म्हणटा 50 लाखाच्या स्लॅबाक हात लावंक नाशिल्ल्यान सामान्य लोकांक मातशी थाकाय। सरकारान स्टॅम्प ड्युटीक दर एक स्लॅबाक सरासरी पूज्य 50% वाड केल्या। नव्या टक्क्या प्रमाण स्टॅम्प ड्युटी अशी 600 रुपया ते 50 लाख रुपया मेरेनच्या प्रॉपर्टीक 3% नवीन स्टॅम्प ड्युटी, आधी 3%च आशिल्ली। 50 लाख आणि 75 लाखा वयर नवीन स्टॅम्प ड्युटी 4%, आधी 3.50% आशिल्ली। 75 लाख ते 1 कोटी रुपया मेरेन नवीन स्टॅम्प ड्युटी 4.50%, जाल्यार आधी 4% आशिल्ली। 1 कोटी ते 5 कोटी रुपया मेरेन नवीन स्टॅम्प ड्युटी 5%, जाल्यार आधी 4.5% आशिल्ली। आणि 5 कोटी वयर 6% स्टॅम्प ड्युटी। हो सरकारान नवीन स्लॅब तयार केला। From the moment it is been notified, from that day the stamp duty listing comes. So whoever has got, they have got to pay the difference. क्रेडायचो आदलो अध्यक्ष देश प्रभुदेसाय सांगता ते प्रमाण 50 लाखा मेरेन व्यवहाराचो स्टॅम्प ड्युटी वाडोवंक नाशिल्ल्यान सामान्य लोकांक मातशी थाकाय। ते गव्हर्नमेंटाचे डिसिजन आसा, ताजेर आमी काय उलोवंक शकनात, पूण एटलिस्ट 50 लाख पर्यंत 3% जी दवरली वाडयनासतना ती एक रियल एस्टेटीक मातसो थोडोसो दिलासो आसा। हायर अप जी आसा ती समटायम्स ती 1.5% 1% व्हडलोसो फरक पडना, कारण कितें ती 5 crores एंड अबाव बी आसा ती 6% जी केल्ली आसा ती समटायम्स ताजी झळ व्हडलीशी लागना, कारण इट्स अ मेजर क्वांटम आसता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बीजेपीचो प्रभारी सीटी रवी राती गोंयांत, राती दिगंबर आलेश तसोच हेर G8 मेळ्ळो। आज पक्षाच्यो समिती संघटनाकडे बसका चल्ल्यात। सकाळ सावन पक्षाच्या हेडक्वॉर्टर्सान बाकीच्या फुड्यांबरोबर ताची बसका चल्ल्या। पार्टीन आयिल्ल्या नव्या आमदाराचे कशें कितें काय विचारल्यार नवे पोन्ने खंय काय ना, आयले ते पक्षाचे। लोकसभेच्या वेंचणुके आदी संघटनाची घडी बसोवंक सुरू। भाजपाचे गोय प्रभारी सीटी रवी काल गोंयांत पावले। म्हायती मेळटा ते हिसपान दिगंबर कामत आनी दोग आमदार तांकां काल रातीच मेळ्ळे। तेजे पूण आयज शुक्रार फूल डे बीजेपीच्या पणजे ऑफिसान फूल डे मीटिंग चल आसतली। सर आज कैसे मीटिंग है किस बार की? मीटिंग है, पार्टी संगठन प्रदेश अध्यक्ष ने अलग अलग मीटिंग रखा है, अध्यक्ष का आदेश हम पालन करेंगे। कल नए एमएलए जो आए हैं बीजेपी में, उनके साथ आपकी मीटिंग हो गई, क्या डिसाइड हुआ उसमें? पार्टी में एक बार शामिल होने के बाद सभी पार्टी एमएलए होता है, लेकिन उनको नया पुराना ऐसा डिवीजन मत होता है, सभी हमारा पार्टी का एमएलए लोग। लेकिन आप उनको अलग से मिले रात को, तो ऐसा नहीं है, साथ ही मिलेंगे। बीजेपीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन तांकां जी जबाबदारी दिल्ली मोदीच्या बर्थडेचेर निमतान कार्यक्रम करपाक, त्या कार्यक्रमाचो आढावो घेतलो गेलो वतलो। तेजे उपरांत आमदारांची जॉयंट मिटींग जातली, तेजे उपरांत मिनिस्टरांची जॉयंट मिटींग जातली, ऑफिस बेअरांची जॉयंट मिटींग जातली। कोणाक सिंगल मेळपाक जाय तांकां सीटी रवी मेळटले म्हूण कळटा। ही मिटींग म्हत्वाची इतलेच खातीर की 8 जण आमदार काँग्रेसींतल्यान येयले उपरांत प्रभारी गोंयांत पयलेच फावट येयला आनी अशा प्रकारची मिटींग जाता। ह्या मिटींगेन फुडें कितें कॅबिनेटान चेंजीस जावपाचे आहा, फुडें सरकारान कॉर्पोरेशनाक कितें रिशफल बी जावपाचें, कॅबिनेट पद कितें रिशफल जावपाचें, हेचेरूच चर्चा जातली अशी इन्फॉर्मेशन। ही सगळी मिटींग 5:30 पर्यंत चलतली आनी तेजे उपरांतूच स्टेट प्रेसिडेंट ब्रीफ करतले अशें आमकां सांगलां। नवे जेटी धोरणा आड वेगवेगळे NGO, एक्टिविस्ट आणि राजकीय पक्षांची पणजे पर्यटन भवनाकडे निदर्शना। जेटी पॉलिसी गोयच्या पर्यावरणाक मारक, लोकांक विश्वासान घेनासतना सरकार धोरण लोकांच्या माथ्यार मारता म्हूण आवाज। शेतां भाटां, दोंगर, खाजना काबार करपाचें कारस्थान चल्लां म्हूण बॅनर, तक्ते आनी घोशणा। पर्यटन मंत्री म्हणटात निदर्शना करपी दिशाभूल करतात। पॉलिसी 2022 नोयाचेर आक्रमण, दोरयाचेर आक्रमण, काजनाचेर आक्रमण, नो वन काउंटर रिझाइन, गोंयची शेतां दोंगर राखतले। जेटी पॉलिसी
पॉलिसी तुम्ही वाचले जाल्यार हातून कसलेय सायंटिफीक स्टडीज, कसलेय रिपोर्ट्स आनी कसलेय आंकडे, कसलोय डेटा कांयच ना. सो ही पॉलिसी वाचली जाल्यार पळोवपा येता की ही सामकी वेग आसा, हातून कांयच क्लॅरिटी ना. तुम्ही ही जेटी पॉलिसी हाडल्या नंतर ताजे प्रत्येक गांवांत जी जेटी येतली, ज्या जाग्यार तुम्ही प्रपोज केल्या थंय तुम्ही इकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट, एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट ताजो स्टडी केला काय ना, तो एक मोठो प्रश्न आसा. गोंयकार आज उठला जी ई ड्राफ्ट जेटी पॉलिसी 2022 which is disastrous to Goa's environment and ecology. पर्यटन मंत्री म्हणटा विरोधा खातीर खंय विरोध चल्ला. जेटी पॉलिसी इज मेंट फॉर टुरिझम, लेट मी रिपीट, अँड नथिंग एल्स. आणि कोण हातून दिशाभूल करता तांकां हो प्रश्न विचारत आनी पॉलिसी वाचल्या आनी खंयचे हातून कोळसो भरयला आनी खंयचे हातून फिशींग भरयल्या ह्याच मनशांक विचारा जे थंय उबे रावले आनी बोळां मारतात ते. तांणी बरोवचें. वी आर रेडी टू लिसन टू देम, वी आर रेडी टू टॉक टू देम. पूण बोवाळ मारपा खातीर रस्ते केलो, हे केलो, डेमोक्रेसी करूं न्ही तांकां. बट वी आर क्लियर, वी आर ट्रान्सपरंट अँड वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल ऑफ गोवा अँड वी विल स्टँड बाय इट. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आनी साहिल मांद्रेकार. केप्यां आंबावले 2 ट्रकांचो अपघात. ट्रकाची समोरासमोर टक्कर जाले उपरांत धपक्या सरशी एक ट्रक शेतान पडलो. वेळ बरो म्हूण दोनूय ट्रकांचे ड्रायव्हर साल्वार. एक्सिडंटान लायटीचे 2 खांबे मोडलेत. शेतान पडिल्लो ट्रक क्रेन काढून घालो. आमी आंबावली जे केपे एरियेक आसा थंय एक रस्त्यार सकाळी 7 सुमार एक्सिडेंट जाला 2 ट्रकां भितर. दोनूय ट्रक हेवी आशिल्ले आनी एक ज्या जाग्यार एक्सिडेंट जाला थंय मातसो अशी एक झाड आशिल्लें आनी दोगांयनी एकमेकांक आंगार लागले आनी जी हेवी व्हेकल आसा, हेवी लोडेड ट्रक आसा, तेजो धपको लागून दुसरो ट्रक आसा तो शेतांक पडलो आनी तो शेतां पडटा तेन्ना एक 2 लायटीचे खांबे आसा ते डॅमेज जाल्ले आसा. तशेंच पूण जे ट्रकांक जे 2 जाणां चालक आशिल्ले ट्रकांक तांकां कांयच इंजुरी बी जाली ना. फक्त जाली ते 2 लायटीचे खांबे तांकां डॅमेज जाल्ले आसा. आनी सद्या एक ट्रक जो शेतां पडलेलो तो क्रेनीन काडला आनी जो दुसरो ट्रक आसा तो आसा हांगा तेजी दार आसा ड्रायव्हर सायडीन ते निखळून सकयल पडले जेन्ना धपको मारलो तेन्ना. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर आंबावली केपें साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. धार बांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या सुवातेर इथेनॉल प्लांट घालतात. प्रकल्प पीपीपीचेर प्लांट घालूंक सरकारान प्रस्ताव मागल्यात. इत्सुकांक 25 नोव्हेंबर मेरेन प्राझ. उस्कारांचो समन्वयक नरेंद्र सावयकारान म्हायती दिली. प्लांटाचो शेतकार उद्देगांक लाव जातलो. सध्या आशिल्ल्या कामगारांक नव्या प्रकल्पांत घेवंक सरकाराचो आग्रह आसतलो. पीपीपी मोडाचेर वो इथेनॉल प्लांट सेटअप करचें अशें मत जालें आनी तातूंतल्यानूच पीपीपी डिपार्टमेंट जें आसा सरकाराचें त्या पीपीपी डिपार्टमेंटान हेच्या संदर्भातली बाकीची सगळो प्रोसेस जो आसा तो कंप्लीट करून तेच्या संबंधातली एडवर्टायजमेंट जी आसा ती आतां पब्लीश जाल्ली आसा आनीक 25 नोव्हेंबर पर्यंत RFQs अशे हेजे एडवर्टायजाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान मागयल्ले आसात. हेचो फायदो जो आसा वो आसा की एक तर म्हणजे पोल्युशन कमी करपाच्या नदरेंतल्यान इथेनॉलाचो उपयोग जातलोच पूण त्याच बरोबर की शेतकऱ्यांक सुद्दां एक अश्युअर्ड प्रायस वो ह्या निमतान दिवपाक शकता. कामगारांच्या संदर्भातले धोरण जें आसा ते जे कितें एग्रीमेंट सरकाराचो जे कोण घेवपाक सोदता किंवा चलोवपाक सोदता तेंचे आनी तेंचे जे कितें डिस्कशन जातले तातूंतल्यान खरें म्हणजे ठरतलें. पूण आमचें म्हणणें आसा आग्रह आसा की आशिल्लो जो कामगार आसा तातूंतलो जो स्किल्ड आसत जो तातूंतल्यान हें काम करपाक शकता आनी जेंच्या त्या एजीच्या भितर जे बसता आसत डेफिनेटली तांचो विचार जो आसा वो करपाक जाय. UK ऑफलायन विजाचो इशू तडीक लावपाचें उतर घर मंत्री अमित शाहान दिला. तशीच मायनिंग ब्लॉक एक्सपोर्ट ड्युटी विशीं चर्चा जाल्या. उपराष्ट्रपती जगदीप धनगड आनी गृहमंत्री अमित शहाची गाठभेट आटपून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली सावन गोंयान पावलो. मंत्रिमंडळाच्या फेरबदला विशीं सध्या तरी खंय कांयच थारिल्लें ना. होम मिनिस्टरा कडेन हांव मेळ्ळो. UK विजाच्या बाबतींतूय डिस्कस केला. UK विजा जाता तितके बेगीन इशू सॉर्ट आउट जातलो. म्हणजे काही फॉरेन मिनिस्ट्रीचे थंय रिलेटेड इश्यूज आशिल्ले म्हणून पेंडींग आशिल्लो. जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जातले तेंच्यांनी एश्युरन्स दिली. होम मिनिस्टरा कडेन हांव पर्सनली उलयला ह्या विशीं.
सेम थिंग हांवें वेरियस इश्यू स्टेटीचे डिस्कस केले, स्पेशली विथ UK विजा आसतलो, मायनींग ऑप्शन चालू केला तेजेर एक्सपोर्ट ड्युटी जी आसा ताजेर डिस्कस केले. पॉझिटिव्हली UK विजाचो इश्यू रिजॉल्व जातलो, एक्सपोर्ट ड्युटीचेर इश्यू जो आपण जाता तितके बेगीन रिजॉल्व जातलो इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. अजून तरी कांय ना. कला अकादमीच्या कामांक टॅक्टॉन बिल्डर्सांक नॉमिनेट करपाची सुचोवणी कला संस्कृती खात्यानूच केल्ली. PWD मंत्री काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. PWDचे ज्येष्ठ अधिकारी ट्रेनिंगेक आशिल्ल्यान ताका सगळी म्हायती मेळूंक ना. अधिकारी आयले काय आपूण सगळी फायल तपासता, मुख्यमंत्री सांगता तशी कारवाय करतलो म्हूण काब्राल उलयला. कला अकादमीचे सुमार 50 कोटीचे काम टेंडर काडिनासतना टॅक्टॉन बिल्डर्सांक दिला. हे कांड सरकाराचे आंगलट आयला. On tender or nomination basis, PWD has to take the decision. What is the best? We already conveyed this message to the PWD. PWD has taken this call. You ask to the PWD. नाही, असे म्हणून म्हटलं की somebody आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट हॅड रिटर्न की असले कसले कॉन्ट्रॅक्टर आसा हू आर डुईंग स्पेशलायज जॉब. सो आमचे आमचे मुंबय जे बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू सी देर वॉज अ कॉन्ट्रॅक्टर हू वॉज ऑन गोईंग वर्क चालू आसा, अजून तरी कंप्लीट जावन आता डिसेंबर आमी करतले. सो दॅट कॉन्ट्रॅक्टर इज अ स्पेशलायज कॉन्ट्रॅक्टर. सो ऑन गोईंग वर्क तेजो आशिल्लो ते सजेस्टेड अशें तेजें म्हणणें आसा. आनी बेज ऑन दॅट आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट सेड दॅट they would have filed a cabinet that they will give it to him. But PWD is not recommended. That's what preliminary report सांगतात. गोविंद विधानसभेन एक उलयलो आनी आतां दुसरेच उलयता. ते खातीर PWDचे सगळे ज्येष्ठ अधिकारी ट्रेनिंगासून बुधवारा परत आयल्या उपरांत तांचे कडल्यान फायल घेवन सत्य परिस्थिती पळयता म्हूण काब्रालान प्रुडंटाक सांगला. विशय खंय CMA कडेन वतलो तो सांगता तशी एक्शन. आमचो गोविंद बाबान स्टेटमेंट करतली PWD जेन्ना इनवॉल्व जालो की असेंब्लीन एक स्टेटमेंट जालो आनी आतां 2-3 दीस पयलीं दुसरो स्टेटमेंट जालो. सो हांवें आमचे PC सगळे CE हांगा गेले ट्रेनिंगाक गेल्ले आसा ते आज पावता 4 दीस ट्रेनिंग. सो तांकां हांवें सांगलां की तरी म्हाका एंटायर फायल वीथ एक्सरसाइज दिवचो. सो आय विल इन्वेस्टिगेट इन टू द फायल एंड अंडरस्टँड एंड मेक अ प्रॉपर स्टेटमेंट. सर तुम्ही इन्क्वायरी करतना PW ऑफिशियल्स जे आसले तेंचेरय करतले इन्क्वायरी? पयलीं हांवें फायल मागयल्या, तेजे फाटल्यान जी फायल येता म्हाजे कडेन ती पळयता आनी जी गोष्टी करपाक जाय ऑनरेबल CMाक सांगता. मग CM डिसिजन घेतलो कितें करपाचें आहा तें. आय विल डिस्कस विथ CM एंड देन एप्रोप्रिएट एक्शन वॉट एवर ऑनरेबल CM एडवाइसेस वी विल टेक. When the media asked the Goa Art and Culture Minister, he told them it was the responsibility of the PWD department. The media asked the PWD minister. He has stated that it was the decision of the Goa Arts and Culture Minister. My question to the government, in all humility, is what is the truth behind the no tendering process? Did Shah Jahan's ghost come and allot the work to the private agents? कला अकादमीच्या प्रकरणात दोगा जाणांनी दक्षता खात्यान आनी ACBन घाल्ले केशीचेर एक्सपर्ट कमिटी घालून चौकशी करपाची गरज आसा म्हूण विजिलन्सा सरकाराक फायल धाडल्या. आदी विजय आवाज काडटालो तातूंत BJPच्या साव्योनूय चौकशेचे एक सूत्र सोडूंक सुरू केला. मुख्यमंत्री कोणाक रावला कळना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेवया एक बारीकसो विसो. पळयत रावात प्रुडंट. कोलवाळे जेल परत वादान. जेलीन आशिल्ले एके विदेशी बायलीन जेल स्टाफ मेट्रन जयश्री वेंगुर्लेकराक मारबळे केली. जयश्रीक सोपतीस म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलान एडमिट केली. प्रकरण कितें ताची चौकशी चल्ल्या. मुरगांव तालुक्याच्या उदरगतीक गरज आशिल्लो प्रकल्प तयार जाता. बंदराचो सुदार आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जाल्या उपरांत क्रूजाचो आंकडो वाडटलो. बंदरार आयात निर्गत वाडटली. मुरगांवा लोकांक रोजगारीची संद मेळटली. मुरगांव बंदरार प्रकल्पाची बुनियाद आनी लोकार्पण कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. मोपा आंतरराष्ट्रीय जाल्यार दाबोळीत देशी फ्लायटी अशें खंय विभाजन जातले. खरें म्हणल्यार मारबांगवा तालुक्यांत ही सगळ्यांत व्हडली उदरगत आसा म्हणपाक काय हरकत ना. ज्या उदरगतीची आमी गेली कितलींशींच वर्सां वाट पळयता. फाटल्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळात आमी म्हणटा की पुराय मारबांगवा तालुक्याच्या विकासा खातीर ज्या प्रोजेक्टाची इतके दीस आमी वाट पळयताले ते खरो दीस आयज आयिल्लो आसा. आमच्या मिनिस्टराकूय एक्सप्लेन केला
ह्या पोर्टाचेर जर एक्टिविटी आसतली जाल्यार क्रूज टर्मिनल किंवा इतर एक्टिविटी आमकां स्टार्ट करपाक जाय, जेणे करून हांगासर इकॉनॉमी सर्वायव जातली, आमच्या स्थानीक लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. ताच्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या सहकार्यान इतर हांगासर गजाली ज्यो एक्सपोर्ट करपाक जाय त्यो गजाली निश्चितरित्या गोंय सरकारच्या वतीन ताका आमी सांगलेले आसा. आणि म्हाका दिसता की येता त्या काळात बरेचसे लोक कोल म्हटले काय कोल हाच्याच कडेन पळयता. आमकां फक्त कोल हांगासर इम्पोर्ट करपाचो ना, कोलाच्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा इवन दो द मॉलेसिस आणि नवीन प्रपोजल तेचे कडेन हांगासर मॉलेसिस एक्सपोर्ट करपा खातीर आयला. इवन दो फाटल्या दिसांनी तेचे कडेन हांगासर ग एक्सपोर्ट केल्ले आसा. पण हांव ह्या सुवातेचेर सांगपाक सोदता की वास्को एअरपोर्ट, मोपा एअरपोर्ट चालू जालो सुद्दां जाल्यार वास्को एअरपोर्ट बंद जावपाचो ना. दाबोळी एअरपोर्ट कदापि आमी म्हणजे डिव्हिजन ऑफ द प्लॅन्स करपाक शकतले. इंटरनॅशनल फ्लायट्स जर सगळे थंय गेले आसात जाल्यार नॅशनल फ्लायट्स हांगासर कश्यो लँड जातल्यो हाजोय विचार सरकारान केला. PWDन आदींच 500 इंजिनियर उणे आसात, तो स्टाफ मरून काम करता. AEJE कडे 3-4 अतिरिक्त चार्ज PWD खात्यान कामा जाग्यार घालूंक वेळ लागतलो म्हूण मंत्री काब्रालान आदींच स्पश्ट केला. सरकारी बिल्डिंगो तशेंच राज्य आनी नॅशनल हायवेची ड्रेनेज रिपेराची काम PWD हातान घेता, मात कामां करूंक खंय वेळ लागतलो. ऑल नॅशनल हायवेज एंड स्टेट हायवेज जे गटर आसा वी विल मेंटेन देम. whereas the MDR and भितरले रोड जे आसा that has to be maintained by the respective panchayat or the ZP or the municipality. And तेका जर NOC जाय PWD ची, we will issue the NOC immediately on the application. आता every government building जे आसा तेका आमी PWD maintenance separate budget दवरला आणि तो तेणी दवरला तो आमी फुडल्या असेंब्लीन हांव PWD हाडटलो. एवरीवेर इन इंडिया जे गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आहा दे हॅव टू बी मेंटेन बाय PWD. पण हांगा एक सिस्टम तयार केल्लो तर म्हाका तेजें उलोवपाचें ना की ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे हेडान PWD सांगपाक जाय, मागीर तेणे एप्रूव करपाक जाय, एक टायम वयता. सो मेंटेनन्स जे आसा हे गव्हर्मेंट बिल्डिंग, नॉट म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत बिल्डिंग, गव्हर्मेंट बिल्डिंग जे आसा विल बी मेंटेन बाय PWD. हांवें रिक्वेस्ट केला पंच मेंबराक आनी आमचे हेड्स डिपार्टमेंटा आनी व्हेरी सिंप्लिफाय केला. ती बाई जी आसा सकल सारकी हो ती अंगणवाडी वर्कर जी हेल्प टीचर आसा, अंगणवाडी तिच्या अंडर आसा आनी गव्हर्मेंट बिल्डिंग आसा, शी जस्ट टू मेक हें बाबा कर. लेटर दिले एक वी विल इनिशिएट द रिपेअर ऑन आवर. माझे PWDन 500 लोक कमी आहा इंजिनियर आसा, तेच बरे कशे मरून काम करता, प्रेशर खूब आहा. पूण एक मनीस जे 500 लोक जे काम करूंक शकताले ते आतां तितून हाफ दसऱ्यान आहा म्हजो. म्हणजे ही 4-4 चार्ज आसा, ही 2-2, 3-3 चार्ज आसा. हांवें करून हांव 4-5 म्हयने जाले घेतल्यात. सो आय एम ट्रायंग टू स्ट्रीमलायन, इट टेक मी सम टायम. मंत्री तुमच्या दारीत काब्राल केप्यां गेल्लो. थंय आमदार एल्टना बरोबर ताणें लोकांचे इश्यू आयकून घेतले. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. फुडल्या म्हयन्यासावन गोंयान 41 वेलनेस केंद्रां, थंय योगा थेरपिस्ट, CHO आनी आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी दोतोर नेमतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. गोंयान 8 ते 12 डिसेंबर मजगती संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस आनी आरोग्य एक्सपो जाता. आयुष्य हॉस्पिटलाचे उक्तावण 8 तारखेर जावं येता. रायबंद्रा आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध आनी होमिओपॅथी OPD सुरू जाता. आयुष जी वेलनेस सेंटर जवळपास 41 जाग्याचेर वेलनेस सेंटर गोंयांत आमी म्हाका दिसता फुडल्याच म्हयन्यात सुरवात करता. CHO म्हणजे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स म्हणून आमी आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथीक डॉक्टर्सांक अपॉयंट ह्या हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरांनी करता. ताच्याच बरोबर योगा प्रॅक्टिशनर्स आमी ताच्या बरोबर लोकांक योगा थेरपी कशी दिवची हाच्या खातीर योगा थेरपिस्टूय आमी अपॉयंट करता. नॉर्थ गोयचे योगा हॉस्पिटलाचो आमी रिव्ह्यू घेतला. फुडल्या म्हणजे माझे म्हणणे आसा की वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस जाल्या उपरांत आमचे नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल्स जे वेगळ्यात जातात ते एक्सपर्टायट जातले. साऊथ गोवाचे आयुर्वेद हॉस्पिटल जे मडगांवात जातात ते एक्सपर्टायट जातले. आणि खास करून आमी जे पळयता ज्या आयुष हॉस्पिटलाची आमी वाट पळयता 21 दीस ताचे उक्तावणूय बी कदाचित ते 8 तारखेकूच जावपाक शकता एज प्रॉमिस बाय आयुष मिनिस्टर. रायबंदच्या हॉस्पिटलात पयलेच फावटी आमकां आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध आनी होमिओपॅथी हाच्यो 4 OPD नंतर CCRS आमी त्यो OPD ज्यो आसा सुरू करपाच्यो आसा. 9th World Ayurveda Congress and Arugya Expo, which is scheduled to be held at Goa from 8 December till 11th of December.
मिरामार कांपाल दर्यादेग वाठारांत पर्यटन खात्याचे नेमके कितें चल्लां ताचेर पणजेकारांक धाकधूक. थोडे पणजेकार खंय हुसक्यान ताका वचून मेळ्ळे. आमदार मंत्री बाबूश प्रुडंटा कडेन उलयला. पर्यटन खात्याचो खंय रोप वे आनी बाकीचे पर्यटन एक्टिविटींचो प्लान दिवाळे उपरांत खंय पर्यटन खाते प्लानाचेर प्रेझेंटेशन करपाचें आसा. So there were some concerned citizens of Panjim. They wanted to know what is basically happening as far as the tourism department is concerned. Because tourism department has planned some ropeway and some other activities in Miramar area and Kampal area. So they just wanted to know. Now the Honorable Minister has said somewhere after the Diwali will fix presentation basically. So he has called all of them to come and witness the presentation of what basically tourism is proposed to have in Miramar. पणजे पोलीस स्टेशन हल्ल्याच्या केशीची सध्या कोर्ट ट्रायल चल्ल्या. बाबूश मुखेल आरोपी. विचारल्यार ही जाप. There's a legal process. It has got to start. It has started now. So let it start. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. नागजर लोकांचे 15 जाली उदकाक हाल. नळाक उदकाचो थेंब ना. रस्त्या कुशीक खणप चल्ला. ताका लागून उदका पुरवण बंद. बायलांचे उदक नाशिल्ल्यान हाल. पाशेस पेड्ड्यार जाल्ल्यान काल कळशो घेवन बायल्यो रस्त्यार. 4 दिसां भितर नळ आयलो ना जाल्यार मोपा आनी चांदेलचे रस्ते आळोवपाची नागजरकारांची शिटकावणी. ते 15 दीस जाले पाणी येईना आणि दुकानां सगळं धुल्लो वयता. ते ह्या लोकांची सोय करपाची ही आमची तुमच्याकडे मागणी. पाणी 15 दीस जाले पाणी येईना. म्हाका कितें करपाची? भुरगीं टॉयलेट वयता सगळें अशी करता. टॉयलेट वचून सारकें म्हाका खंयसून पाणी हाडपाचें तें म्हाका कांयच कळना. शाळेंत स्कुलान पाणी ना. गव्हर्नमेंट स्कूल ते गव्हर्नमेंट स्कुलाक पाणी जायत. पिवंक ना तांकां तांकां तुमी घरा हाडा जाल्यार हांव खंयतरी हाडून दिता. उदीक दिना जाल्यार आमच्या खात्यान कितें उदीक दितले? गव्हर्नमेंट स्कुलाक दिना जाल्यार भुरग्यांक उदीक दिना जाल्यार आमकां कडेन दितले. पाणी जर येयना जाल्यार आमी रस्तो हाडटली. गाडयो सगळ्यो हाडटली आमी. कितें एअरपोर्टा वयल्या गाडयो आमी हाडटली पयलीं आनी रस्त्यार आमी बसतली. तेंच्यांनी आमकां पयलीं उदकाची सोय करपाची. हे जी महिला आसात हांच्यांनी अशें म्हटलेलें आसा की येता ते 4 दिसान जर आमकां उदक जर मेळना जाल्यार ते मोपा रोड आनी नागजर रोड ब्लॉक करतले आनी आंदोलन करतले अशें तेंच्यांनी इशारे दिल्लेले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.